भारत हिंदूंचो आणि पाकिस्तान मुस्लिमांचो अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या अभिनंदन प्रस्तावाचेर मुख्यमंत्री उलयतालो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सीएचे जाहीरपणान समर्थन केले। तसेच ह्या प्रस्तावाचे अल्पसंख्य समाजाच्या आमदारांनी समर्थन केले। हो प्रस्ताव विधानसभेत मांडतकीर काँग्रेस आमदारांनी मात सभात्याग केलो। पूण सीएक विरोध करपी राष्ट्रवादीचो आमदार चर्चिल आलेमांव तसोच बसून रावलो। सीए कित्याक करचो पडलो तर एक गजाल लक्षात घेवपाक जाय। 1947 या देशाचे विभाजन खंयच्या आधाराचेर जाले? धर्माच्या आधाराचेर जाले। पाकिस्तान हे मुस्लिमांच्या खातीर आणि इंडिया भारत देश वो हिंदूंच्या खातीर म्हणून। खरें म्हणजे तेन्ना कोणी केले? काँग्रेसीन केले। तेन्नाचे पंतप्रधान नेहरूजी इज ऑन रिकॉर्ड। हांव तुमकां मुद्दामून रेफरन्स सांगता त्यांच्या भाशणाचो। दे आर ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द 5 नोव्हेंबर 1950। तांच्यांनी कितें म्हटलां? पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 नोव्हेंबर 1950 तांच्यांनी आश्वासन दिला लोकसभेत। तांच्यांनी म्हटलां की जे नागरिक तेवटेन भारतात स्थायीक असतात, जे भारतात स्थायीक जावपाक विस्थापीत हांगासर आयल्यात, रेफ्युजी जे हांगासर आयल्या तांकां सन्मानान ह्या देशाचे नागरिकत्व दिवपाक जाय। आज पर्यंत 70 वर्सां जे शरणागती म्हणून हांगासर आयल्यात, आमकां खरें म्हणजे डिफरन्शिएट करपाक कळपाक जाय शरणागती कोण आणि घुसखोर कोण। ह्या देशात घुसखोर येवन चलचे ना। शरणार्थी जे येयल्ले आसा तांकां मेंबरशीप दिवपा खातीर केल्या। स्पीकर सर, हांव 2-3 गजालींचो रेफरन्स मुद्दामून इतक्याच खातीर दिता। बऱ्याच जाणांक ह्यो गजाली आतांच केल्या। पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हांगासल्याच कंट्रीत येवपी कित्याक हे थोडे जाण प्रश्न विचारता। कारण हांगासर जे हिंदू रावता किंवा आमचे क्रिश्चन भाव रावता, सीख भाव रावता, कारण ह्यो कंट्री ऑलरेडी दे हॅव डिक्लेअर्ड दॅट दे आर द इस्लामिक कंट्री। सिटीजन अमेंडमेंट एक्टान फक्त इतकेच केला की त्या स्पेशल कॅटेगरी स्पेशल कंट्रीतल्या त्याच लोकांक फक्त 11 इयर्स तो काढून 5 इयर्स केला। कोणाकूच कसलेच डॉक्युमेंट हे विचारपाचे ना। म्हणजे सिटीजन अमेंडमेंट एक्टान खंयसरूच म्हणजे थोडेशे ट्रायबलांक भडकोवपाचो प्रयत्न करतात की तुमचे रिकॉर्ड्स अवेलेबल ना। म्हणजे पयर म्हाका डिस्कशन्स करताले तितूंतल्यान की म्हणपाले की चर्चीनी आमचे 1500-1600 शतकापासून डॉक्युमेंट्स आसात आमच्या ट्रायबल भावांक, बट तांचे डॉक्युमेंट स्पीकर सर कोणी दिसरोंक ना। हांव परत सांगता, गोंयांतले आसलेले आमचे मुस्लीम भाव भयणी आसतल्यो किंवा क्रिस्तांव आसात किंवा आनी कोणूय आसात, परत ऑन रिकॉर्ड मुस्लीम भाव भयणीची हांगासली सिटीजनशीप जी आसा ही कॅन्सल जावची ना हे हांव परतूय सांगता आनी परत रिपीट करता। त्या खातीर मताच्या राजकारणा खातीर ह्या लोकांक भडकोवपाचे बंद करचे आणि बंद करपाची गरज आसा आणि हे बंद करपाकूच जाय। हो ठराव आमच्या बाबूश पोन्सेरात हांच्यांनी अभिनंदन करपाचो ठराव पंतप्रधान आणि माननीय अमित शहा दोगांयकूय होम मिनिस्टर हांच्या दोगांयचे अभिनंदन करपाचो ठराव मांडलो। काँग्रेसीन मात ह्या अभिनंदन प्रस्तावाक खर विरोध केलो। हो प्रस्ताव सभागृहात मांडल्या उपरांत तांणी सभात्याग केलो। ह्या अभिनंदन प्रस्तावा आदी तांणी सीएचेर चर्चेची मागणी केल्ली, पूण ताचेर चर्चा करिनासतना सत्ताधाऱ्यांनी अभिनंदन प्रस्ताव हाडलो। Just because they have a brute majority, they cannot pass anything they want. You see, mentioning about the CAA and others who are, people who are coming into India from outside, it's not, the Constitution says we the people. It doesn't say anything based on religion. So this particular amendment or whatever they have brought, the Constitution or constitutional amendment, that will be struck down and I'm sure the matter will go to the court. CAA is actually de-citizenization of people. Just like demonetization finished the country's economy, the constitution is being murdered by de-citizenization. It is ultra-virus to the constitution, article 14 of the constitution, and it will be struck down. Solely Sorabji himself has said this. What we are shocked is that when we 10 MLAs are asking for a discussion of 2.5 hours under Rule 64, the same is being converted and made into a congratulatory motion. So they are making a mockery of the legislative process. विधानसभेतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता आणि वास्कोच्यान खबराकार हिरू महाले।